Kontant porla, tuka ulo mata, tu makapa saiba, tu makapa saiba, kul kontant porla, tuka Tumakapa saiba, tumakapa saiba, pormesvorachiva, apolionutsasa, tacha utrar paglio, सगळ्यांक तुमकां देबरी सांज दिवं. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या सांतान लुकास ह्या देवान सर्गीचें सूख ताका फावो करूंक हे भेटेन आमी मागुया. आमची जण एकल्याची मागणी हे भेटेन आमी देवा मुखार दवरुया. आयची ही मिसाची भेट आनी कुर्साची वाट खेरीत भाशेन आमकां जण एकल्याक देवाची आनिकूय लागीं हाड म्हूण आमी मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एक वोट तुमचे सवे आसूं. तुमच्या भाव भयणीनो, देवाची वाट सदांच नितोळ आनी निर्मळ आनी ती सारकी वाट. पूण जायते फावटी आमी देवाची वाट चलूंक चुकल्या आनी संवसारी वाट आमी चल्ल्या. आमी ताचें बोगसणें मागुया आनी आमकां ही नितळसाण मागता आसतना ह्या प्राचिताचे रितीच्या मनान हे कुर्साचे वाटेन आमी आतां वांटो घेता. ही 14 इस्तानां करता आसतना आमकां जण एकल्याक ही कृपा मागुया. आमची सगळीं इंतेसांवां आमी देवा मुखार दवरुया. पयलें स्थान जेजूचेर मोरनाचें फॉर्मण मारता. पोरनीपाटन नमस्कार तुका करता हांव सोम्या जेजू क्रिस्ता. पवित्र स्नान फावो जाल्ले ओप आनी जबाबदारी वळखूंक आयज जायतींच आमची लौकीक भावार्थी पवित्र सोवेन आपलो जायतो आदार आनी तेंको दितात. मिसाची मांडावळ करूंक, वाचपां करूंक, इगोजेची साफ सुफाई करूंक, क्रिस प्रसाद वांटूंक, संस्कारा वयर दोतोन दिवंक आदी हे वावरा खातीर तांकां जायते सॅक्रिफीस करचे पडटात. जायते दुसरी वस्तू ना म्हणचें पडटा, पूण हें सगळें ती चडशीं मोगान करता. हो बरो वावर करतना आमकां दुसरो लोक मेळटा जो हो तांचे वावर वाखाणांचे बदलेक बेस्टोच नाटकायेन बोत्ता आनी तांचेर आड उलयता. हो तो मनीस व्हडलो शो मारता, लोकांक दाखोवंक आपलो वावर करता आदी. आनी अशें करून आमी कितेंच बरें करिना, पूण बेश्टेंच तांचेर फॉर्मान मारता. मोगळा जेजू, तुजो कांयच गुन्यांव नासतना तुजेर मरणाचें फर्मान मारलें, पूण तुवें जाप काडली ना. शांत तोंड असल्या वेळार तूं रावलोय. आमची भावा भयणां आमी बरो वावर करतना आमचेर आड उलयतात तेन्ना आमकां निराशी जावंक दिवं नाका. तशेंच आमचो वावर पवित्र सभेंत लोकांक दाखोवंक वा आमच्या सुवडपणा खातीर न्हय, पूण तुज्या मोगा पासत तो करूंक तूंच आमकां कृपा दी. काकूत आमची कर सोम्या. काकूत आमची कर. दुसरें स्थान जेजूच्या खांदार खुरीस घालतात. पोरनीपाटन नमस्कार तुका करता हांव सोम्या जेजू क्रिस्ता. आमच्या यादनिकांक एक केरीत भाशेन सेवा धोर्मा वाटेन पवित्र सोवेन जायती जबाबदारी आसा.
आयतार आनी आयताराचे मीस समुदाय घोटपी समारोपणी करूंक पोरवोचोणाक फावो ती आदीं फुडेंच तयारी करूंक तुका अपमान केलोय देवा बोगोस म्हाका सायबा. एक चतराय धरची खुर्साची वाट चलता आसतना खुरीस आमी सगलीं धरची ना, फकत दोग जाण जी विचून काडल्यात ती आख्खी खुर्साची वाटेन हो खुरीस घेतली. आमी सगलीं सदांचे भाशेन करची ना, आमी सगलीं आसात थंयच उबी रावतलीं. तिसरें स्थान जेजू पयले पावटी धरणीर पडटा. पोरनिपाटन नमस्कार तुका करता हांव सोमया जेजू क्रिस्ता. हे तुज्या पवित्र क्रुसा वरवीं सयलो म्हूण सगळो संवसार. लौकीक भावा भयणांक देवाचें उतर सेवा धर्मांत परगटूंक खेरीत मोन्यारपण आसा. देवाच्या उतराची खरीपणी परगटणी जातली जाल्यार देवाच्या उतराचो मोग करूंक ते परगोटेचे पयले वाचून सोजमूंक आनी लोकांक सोजमोता ते पोरी माणसुगेन आनी जबाबदारेन परगोटूंक गरज. जेन्ना लोकीक आपली जबाबदारी गंभीरपणी घेनात फावो ती तयारी करिनासतना ते वाचतात आनी हाका लागून पोरचेक देवाचें उतर सोजमोना आनी संदेश पावना जाल्यार देवाचें उतर परगटतलो देवा मुखार जबाबदार जाता. देवाच्या उतराक सोकला उडोवंक तोच जबाबदारी तोडटा. मोगळा जेजू तुजें उतर परगटपाक एक व्हड जबाबदारी म्हूण आमचे मुतींत घाल. सदांच ताका फावो तो मान दिवंक आनी फावो ती तयारी केल्या उपरांतूच सगळे जबाबदारेन तें परगटूंक आमकां करपा दी आनी केन्नाय बेसरमायेन वो फावो ती तयारी करिनासतना तें परगटूंक फुडें सरल्या देखून तूंच आमकां बोगोस. काकलूत आमची कोर. काकूत आमची कोर. चौथें स्थान जेजू आपली आवयक मेळटा. पोरनिपाटन नमस्कार तुका करता हांव सोमया जेजू क्रिस्ता. ह्या तुज्या पवित्र क्रुसा वरवीं सयलो म्हूण सगळो संवसार. जेजू आपल्या आवयक मेळटा आनी आवय आपल्या पुताक मेळटा. आवय आनी पूत सुखांत तशें दुखांत एकामेकाक सांगात दितात. जेजू ह्या कोश्टा वेळार लेगून आवयक आपलो वेल दिता. फामिलींत एकामेकाक वेल दिवन फामिलीचो एकवट गोट जावंक पावता. एकवटान जियेतिली फामील सांगातान भोंवता, सांगातान जियेता. हो एकवट फिरगोजेंत समारोपणेंत वांटो घेतानाय दिश्टी पडूंक गरज. हाकाच लागून म्हयन्याक एक पावट तरी फामिलीन सांगातान मिसांत वांटो घेवचो. तशेंच पवित्र स्नान मिसा भेटेंत म्हयन्याक एक पावट तरी समारोमचे हो परिशदेचो आवंडो. तशेंच पवित्र सोवेच्या वावरांत लौकीक बाबाट्यांनी मिसोल जाल्ले आसतना आपले फामिलीकूय वेल दिवप गरजेचें. हें मनांत दवरून सगळोच वेल फिरगोजेच्या कामांत गूल जावंक आपले फामिली सोवे आसलोली जबाबदारी विसरची न्हय. मोगला जेजू जायते पावट पवित्र सभेच्या वावरांत आमी इतलोय गूल जाल्या की आमचे फामिली सोवे आसलेली जबाबदारी जायते फावट आमी कुशीन दवरल्या. तशेंच आमच्या भुरग्यांक आमी मिसांत वांटो घेवंक धाडल्यान पूण केन्नाय आख्खी फॅमील एकठांय वचून मिसांत वांटो घेवंक आमचे मतींत येवंक ना. ह्या फुडें आमच्या फामिलीक आमी फावो तो वेळ दिवंक आनी आमकां घडटा तेन्ना
सेवाधर्मीक रितींनी आमी एकवटान वांटो घेवंक आमचें मन तूं उजवाडाय. काकलूत आमची कोर सोम्या. काकूत आमची कोर. तुझी उत्तम धराय, मोलवा परस उंचली, तोरी हांवें तुका अपमान केलो देवा. पांचवें स्थान सिरींचो सिमांव जेजू खुरीस व्हरूंक आदार दिता. पोरणी पाट्यान नमस्कार तुका करता हांव सोम्या जेजू क्रिस्ता. ह्या तुझ्या पवित्र खुर्सा वरवीं सगळो म्हूण सगळो संवसार. दर एका मिसांत जेजू आपणाकूच मोडून आमकां दिता की आमी आमकांच मोडून दुसऱ्यांक दिवंक. मिसाचे बेटेन जेजू न्हयच आमकां आपल्या उतरान पोसता, पूण आपुणूच आमचें खाण आनी पिवून जावन आमचे जिवितान येतल्या प्रोत्सनाक आनी ताचेच बोलान फुडो करूंक तो आमचे सोबें रावता. आनी आमी ताकाच सांगाताक घेवन कोश्टां, पिडेन आनी त्रासा वेळार दुसऱ्यांक आमी आदार दिवंक आनी हे पोरी आमी सिरेनाच्या सिमां भाशेन जावंक तोच आमकां सांगात दिता. मोगला जेजू एकाच उंड्यान वांटो घेवंक एकूच कूड घडोवंक आमचो पयलो आनी वयलो हुस्को जावं दी. तशेंच हे एकेच कुडीन कोणी कश्टान, त्रासान, पिडेन, अडचण्यान सांपडटा तेन्ना तांकां वेळ करिनासतना आनी तोंड पळयनासतना आमचो सगळो सहकार आनी आमी दिवंक तूंच आमकां सदांच सिरेनाच्या सिमां भाशेन उदार काळीज मोन दी. काकलूत आमची कोर सोम्या. काकूत आमची कोर. सोवें स्थान वेरोनिका जेजूचें मुखामळ पुसता. पोरणी पाट्यान नमस्कार तुका करता हांव सोम्या जेजू क्रिस्ता. ह्या तुझ्या पवित्र खुर्सा वरवीं सगळो म्हूण सगळो संवसार. सेवाधर्मा आनी जिविता मदें खोल सोयरीगत आसा. आमची बुजवण आनी पवित्र सोवेचो समाजीक वावर एकामेकान गुंतलोले आसात. नवो समाज घडोवन हाडूंक आमच्या सेवाधर्मांत आनी एकेरीत भाशेन आमच्या मिसांत आमकां स्फूर्ती आनी उमेद मेळूंक जाय. पास्कांचो गूट आमी समरमतना सेवाधर्म आमकां जिविताच्या प्रश्नाक उक्तो करता. सेवाधर्मांत आनी आमची सत्या आनी भावपण समरमतांव आनी नितीचो आनी भावपणाचो समुदाय बांदूंक वावुरता. मोडलोलो वो बिगडलोलो समाज परतो घडोवन हाडूंक आमी आख्खी समाजीक बांदावळ नवसरूंक मिसाची समरमणी खेरीत आव्हान आमचे मुखार दवरता. मिसाची भेट जोर हें घडोवंक आदार जायना तर पास्कांचो गूट समोरून आमी जेजूची फकाणां करता. जाणें दुबळ्याचे आनी चेपलोल्याचे प्रस्न आपले करूंक तांकां सुटका दिवंक आपणेच वळवळ्याच्या मरणाक फुडो केलो. मोगळा जेजू वेरोनिकान तुजें मुखामळ पुसलें. आयज तूंच आमकां दुबळ्या, ओनीत सोंसतल्या, पिडापीड भोगतल्या आनी चिंचावार ओनितीच्या सांकळ्यांनी रेवळलेल्या भावा भयणां सोबें मेळटाय. तांकां आदार दिवन आमी तुजेच मुखामळ पुसतांव आनी ह्या वरवीं तुजोच वावर समाजान फुडें व्हरतांव. हें आमच्या मोतीन तूं खंयचोय आनी ह्या वरवीं सेवाधर्म आमच्या जिवितांत जियोंक आमकां कृपा दी. काकूत आमची कोर सोम्या. काकूत आमची कोर. तुझी
सातवें स्थान जेजू दुसरे पावटी दोनीर पडटा. पोरनिपाटन नमस्कार तुका करता हांव सोम्या जेजू क्रिस्ता. ह्या तुज्या पवित्र क्रुसा वरवीं सोडला म्हूण सगळो संवसार. आमच्या गोंयांत निमाण्या वर्सांनी आमची पवित्र सोबा नवसोन्नेच्या मार्गार आपली पावलां नेटान मारीत आयल्या. एके खेरीत भाशेन वर्गोणीक जम्यां वरवीं जायती नवसोरणी आयल्या. क्रिस्ती भावार्थी देवाचें उतर वाचून आनी नियाळून, तशेंच रेतिरांत एकांतायेंत शिबिरांनी आनी रातजागरणांनी वांटो घेवन आपलीच खोल वळख घेवंक पावल्यात. पूण हेच बरोबर एक हुस्को परगट करपा सारकी वस्त दोळ्या मुखार दिश्टी पडल्या, आनी ती म्हटल्यार जायते पावटी असल्या जम्यांनी रेतिरांत रातच्या जागरणांत फावो ती आखाडणी नाचलोलीं भाव भयणां उलोवपां भाशणां मार्गदर्शन दिवंक लागल्यान, आनी हाचो वायट परिणाम थोड्यांचेर जाला. एक वो दोन रेतीर आनी रातजागरणां केली म्हणटच आमी रोखडींच उलोवपां मार्गदर्शन दिवंक जाता अशें थोड्यांक दिसता. आनी अशें करता तेन्ना जेजूचो बरो वावर फुडें व्हरचे बदलेक आमी तो सोकला उडयता. मोगळा बापा, पवित्र सोबेच्या वडिलांक खालती रावूंक तूं आमकां कृपा दी. तांकां आयकून आनी तांकांच आयकता हें सोत आमकां शिकय. आमी फावो ती आकारणी नासतना लोकांच्या जिविता लागीं आमी खेळूंक जायना, आनी अशें करता तेन्ना व्हड चूक आमी आदारता. आनी जे वडील असल्या मनशाचो वापूड करतात तेवूय देवा मुखार जबाबदार गुन्यांवकार म्हूण जाणा जावंक सगल्यांचीच तूं मोत उजवाडाय. काकूत आमची कर सुम्या. काकूत आमची कर. आठवें स्थान जेरुजाल्याच्या ओस्तोऱ्यांक जेजू भेटटा. पोरनिपाटन नमस्कार तुका करता हांव सोम्या जेजू क्रिस्ता. ह्या तुज्या पवित्र क्रुसा वरवीं सोडला म्हूण सगळो संवसार. जेजूक कुर्साचे वाटेर पयलेच पावट वस्तोऱ्यो भेटल्यो अशें न्हय, पूण बापान दिल्लो वावर तो करतना जायत्या वस्तोऱ्यांनी जेजूक आपलो सांगात आनी आदार दिलो. जुदेवा मदें वस्तोरेक तितलें मोल नासलें जाल्यारूय जेजूची वागणूक वस्तोऱ्या सोबे नवेच तरेची आसली. वस्तोऱ्यांक ताणें सदांच फावो तो मान दिलो आनी तांकां केन्नाच किंकोत केली नात वो उण्या मोलाची अशी धरली नात. मोगला जेजू पिरगोजेच्या वावरांत आयच्या काळार वस्तोऱ्यांचो जायतो तेंको आनी सहकार आमकां मेळटा. त्यो जायत्यो उंचा मोलाचो वावर पवित्र सोबेन करतात. देखीक वेदी सेविका, असाधारण क्रिस्त प्रसादाची मुणयारी, वाचपी, विवरणकार आदी. पूण सगळींच वस्तोऱ्यांक एकेच नदरेन पडनात. ती वेदीचेर सेवा करतात जाल्यार थोड्यांक तें बरें दिसना. दुसरी तांणी क्रिस्त प्रसाद वांटूंक आदार दिल्यार तांच्या हातांतलो क्रिस्त प्रसाद घेवंक आडकोळ करतात. आनी हाकाच लागून जायते यादनीक लेगून वस्तोऱ्यांक क्रिस्त प्रसाद वांटूंक विचून काडिनात वो वेदी सेविकां कशीं चेडवांक भितर काडूंक तयार नात. हो दादल्या वस्तोऱ्यांचो लिंगाचो वेगळोचार
आमचें मोदें बसता जाल्यार तो काडून उडोवंक आमचें मन तूं उजवाडाय. काकूत आमची कोर सोम्या. काकूत आमची कोर. तुझी ओनोत Sarmai Damaslono Sagur Turiya Vetuka Hokman Kelo Deva Bogus Maka Saiba. नवें स्थान जेजू तिसरे पावटी दोरनीर शेवटता. पोरणी पाटन नमस्कार तुका करता हांव सोम्या जेजू क्रिस्ता. ह्या तुझ्या पवित्र वरवीं सडयला म्हूण सगळो संवसार. मनीस पडटा हातूंत ताचें व्हडपण ना, पूण पडल्या उपरांत उठटा हातूंत की ताचें व्हडपण आसा. आमी जायते फावट नेनारपणान चूक आदरता, पूण सारकें कितें तें जाणा जाल्या उपरांत आदी दवरलेली ही चुकीची वाट आमी सोदूंक गरज. मिसाची बॅट आमी खंयच्याय जाग्यार संबरोवंक जाता. मिसाची बॅट इगोजेंत वो इगोज ना जाल्यार हो येदो व्हडलो गूट संबरोवंक फावो आसलेल्या एका युक्त जाग्यार ती संबरोवंक फावो. आनी हांगा लोकांक सोंपेपणी आनी शिताबेन वांटो घेवंक मेळूंक जाय. हाकाच लागून जो कुरीस वो खोपेलींनी रस्त्याचेर वो चौक्याचेर आसात आनी थंय वाहनाचे येरादारी चड जाल्ल्यान सगळोच बोबाळ जाता आनी बरे भाशेन मिसांत वांटो घेवंक मेळना, तेन्ना असल्या जाग्यार मीस करचें न्हय अशी परिशदेची बरी शिकवण. तशेंच आमच्या महादरप्रांताच्या घटना प्रमाणे भिसपाची परवानगी नासतना आमी खुरीस आनी धाकटीं खोपेलां हांगा थंय बेश्टीच बांदूंक जायनात. मोगाला जेजू पवित्र मिसाची कोल समजोणी आमकां दी. ह्या संवसाराक फावो तो मान आमी दिवचो कोर. आमी जोम्या बराबर लोटोन वचून बेश्टोच निशेध मारून नवसोडणेच्या मार्गार आदकोळीचो फातोर जायना जावंक आमकां तूं कृपा दी. काकूत आमची कोर सोम्या. काकूत आमची कोर. दावें स्थान जेजूचे आंगोस्त काडून ताका विंगडो करतात. पोरणी पाटन नमस्कार तुका करता हांव सोम्या जेजू क्रिस्ता. ह्या तुझ्या पवित्र वरवीं सडयला म्हूण सगळो संवसार. देवान आमकां सोबीत कूड दिल्या आनी ती बरे भाशेन नेटोवंक आमकां आंगोस्त्रां केल्यात. आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांक वो पवित्र सभेच्या वडिलांक मेळूंक आमकां केन्नाय संदी मेळत जाल्यार आमी सगळे जतनायेन आनी माणसुकेन आमचें न्हेसप करता आनी आमच्या न्हेसपा वरवीं तांकां आमी मांडचे हो आमचो आवडो जाता. ही जतनाय आमी संवसारी मनशांक मेळूंक घेता जाल्यार ताचेवन चड वो खेरीत जतनाय आमी देवाक मेळूंक येतना आमच्या न्हेसपा विशीं घेवंक गरज. हें सगल्यांक सेवाधर्मीक रितींनी वांटो घेतल्यांक लागू जाता जाल्यार एके खेरीत भाशेन क्रिस्त प्रसाद वांटलेल्यांनी आनी हेर सेवाधर्मीक मुनियारपणीन चलयतल्यांनी आपलें न्हेसप माणसुगेचें वो सोबता तसलें करूंक गरज. सोम्या जेजू जायते फावट आमचें न्हेसप मानसुगेचें जावंक ना. अदीक करून लग्नाच्या समारंभा वेळार आमी न्हेसपा वाटेन बिलकूल जतनाय घेवंक ना. आमच्यो अर्द्यो कुडी उक्त्यो दवरून दुसऱ्यांकूय ताळणेचे सोयेक आमी जाल्या. बोगोस आमकां आमच्या फुडल्या जिवितांत आमी मानसुगेचो न्हेसप न्हेसतल्या म्हूण भास दिता. काकूत आमची कोर सोम्या. काकूत आमची कोर. तुजो प्रेम मोग सासणाक जोडतो उजो. तुरी हांवें तुका
11वें स्थान जेजूक खुर्सार खिळयतात. पोरनिपाटन नमस्कार तुका करता हांव सोमिया जेजू क्रिस्ता. ह्या तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सुरयला म्हूण सगळो संवसार. आमचे गौलीक परिशदे वरवीं जायती बरी शिकवण आमकां फावो जाल्या आनी जायते आमचे फिरगोजेंतले लौकीक भावार्थी तशेंच फिरगोजेंत वावुरतले गवळी हे पवित्र सोबेचें मोन आपणावन नवसरणेची पावलां मारूंक सुरवात दिल्या. हांचे मदें थोडी बदलपां म्हणल्यार दर एके फिरगोजेंत आपली गायन मंडोली आसची आनी वेव्हारीक गायन मंडोलीक पाठिंबो दिवचो न्हय. फिरगोजेंतले व्हडल्यो परबो आख्खे फिरगोजेन एक समुदाय कसो एकठांय येवन समारंभच्यो आनी परबां सोमयार प्रेसिडेंट आसता ते चाल काडून उडोवची. नवसरणेचेर अदीक लक्ष घालून फेस्तां परबां सोमयार भायलो गणगण आनी दोबाजो जाता तितलो उणो कोरचो. राजमार्गांचेर आनी चड येरादारी आसलेल्या रस्त्यांचेर मिरवणुको काडून लोकांक बेश्टोच त्रास करचो न्हय. जायते फिरगोजांनी बदलपण हाडूंक सुरवात केल्या पूण थोड्या लोकांनी ही बदलपां हाडूंक वावुरतल्यांक खुर्सार केल्यात तांचें जिवीत अवघड केलां. मोगला जेजू आमची पवित्र सोबा सुटसुडीत पवित्र सोबा करच्या निमतान आमकां उक्तें मोन आनी कालीज दी. आमच्या गवळ्यांक तशेंच बऱ्या मोनाच्या मनशांक नवसोडणेच्या मार्गार आपली तांच मारतना आमी सगल्यांनी तांकां पाठिंबो दिवंक आमकां समजिकायेचो आनी जाणवायेचो आत्मो दी. काकृत आमची कोर सोमया. काकृत आमची कोर. 12वें स्थान जेजू खुर्सार आपलो प्राण सोडटा. पोरनिपाटन नमस्कार तुका करता हांव सोमिया जेजू क्रिस्ता. ह्या तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सुरयला म्हूण सगळो संवसार. आमकां बापाचे वेंगेन पोतून हाडचे खातीर जेजू खुर्सार मोतचें पडलें. जेजूच्या मरणांत आख्ख्या संवसाराक सोडवण फावो जाली. जेजून आमकां एक करचे खातीर आपणाचेच अर्पण खुर्सार केलें. अशें जाल्यार आमी पवित्र सोबेंत बरेपण हाडचे खातीर कितें पूण सदांचें पडटलें जाती कातीचेर वो गांवपणाचेर दवरलेल्यो आमच्यो परबो फेस्तां परबां सोमयार स्पर्धेचें मोन आनी बेश्टोच गरज नासतना पयशांचो इबाड आदल्याच चाली रितीक चिटकून रावप आदी. दोनया जेजू तुवें कुर्सार मोरून आमकां एकाच बापाची भुरगीं केलें. आमचे मोदें आतां ल्हान व्हड गोरीब ग्रेस्त नेणार जाणार पातकी बागिवंत असलो वेगळोचार आसूंक जायना कित्याक आमी सगलीं एक. पूण आमच्या चालतें जिवीत जियेतना आजून आमचे मोदें थोडे कडेन जाती काती गांवकार ऑन गांवकार असलो वेगळोचार दिश्टी पडटा. तशेंच ह्या निमण्या वर्सांनी आमचेशी 2 पयशे जाल्ल्यान थोडे व्हडपण आनी स्पर्धेचें मोन भितर सोडलां. ह्या सगल्या आड झुजूंक आनी एकूच मोगाचो आनी एकवटाचो समुदाय घडोवंक तूंच आमकां स्फूर्ती दी. काकूत आमची कोर सोमया. काकूत आमची कोर. तुजी पवित्रताय म्हाका फावो केली. तोरी हांवें तुका होमा केलो देवा. तेरावें स्थान जेजूची कूड ताच्या आवयच्या गोपान घालतात.
पोरनिपाटन नमस्कार तुका करता हांव सोमया जेजू क्रिस्ता ह्या तुझ्या पवित्र क्रुसा वरवीं सडयलो म्हूण सगळो संवसार. जेजूचे आवयन आपल्या पुताक जिविताच्या सगळ्या घोडितांनी सांगात दिलो. जेन्ना जेजू कुर्साची वाट चलतालो तेन्ना ती थंय आसली. जेन्ना जेजू कुर्सार मोता तेन्नाच ताका लागींच ती आसली. आनी आतां तिचो एकलोच पूत कुर्सार मोतोच ताका वेगोवंक ती कुर्सा मुणीच उबी रावली. जेजूक तिणें आपल्या कुसव्यांत सोंबवलो, जल्म दिलो, वाडयलो आनी आतां कुर्सार प्राण सोडटोच ताका निमणे पावट तिणें आपले वेगेन घेतलो. मारये भाशेन जेजूक कुसव्यांत सोंबोवंक आनी कोणाकूच भाग मेळचें ना. पूण होच जेजू दर एका मिसांत आमच्या काळजांत येता. आमच्या गवळी बापान 1990 वर्साच्या नोव्हेंबराच्या म्हयन्यांत एक चीट बरोवन जेजूक आमच्या हातांत आमी घेवंक परवानगी दिल्ली. आमी पयल्या क्रिस्तांवांची देख घेवन तांणी जेजूक आपल्या हातांत घेवन शेवलो तशेंच आमी करता. आमी ल्हान भुरगीं न्हय, आमी कितें करता तें आमी जाणा आनी कितें करता तें आमी बरे भाशेन समजता. मोगला जेजू, तुजी कूड आनी रगत तुवें आमचें खाण आनी पिवण करून दिलाय देखून आमी तुका आर्गां दिता. आमी तुका आमचे हातार घेता तेन्ना जो मान आमी तुका जिबेर घेवन दिता तोच मान आमी तुका हातार घेवन दिता. हें सोत आमकां समजुशें कर. वेळा वेळार पवित्र सोबेची नवी शिकोवण मानून घेवंक आमची काळजां मनां तूंच उजवाडाय. काकूद आमची कोर सोम्या. काकूत आमची कोर. चवदावें स्थान जेजूक फोंडान निकी पितात. पोरनिपाटन नमस्कार तुका करता हांव सोमया जेजू क्रिस्ता ह्या तुझ्या पवित्र क्रुसा वरवीं सडयलो म्हूण सगळो संवसार. जुदैवांचे चाली पोरमाणे जेजू कुर्सार मोतोच ताची कूड काडून फोंडान निकिपितात. आमचोय कोणूय मरता तेन्ना क्रिस्ती धर्माचे चाली पोरमाणे मातयेची केल्ली कूड मरण करची रीत पाळून आमी मातयेक लायता. हे मरणाचे रितीक 3 स्थानां आसात. घरांत, देव मंदिरांत आनी निकेप जाल्या जाग्यार आनी ताचे मदें 2 मिरवणुको. घरांत तावन इगोजेंत आनी इगोजेंत तावन निकेप जाग्यार. ह्यो मिरवणुको काडूंक अवघड जाता जाल्यार त्यो सोडून दिवंक आमकां मरणाची रितूच सवलत दिता. आयज काल यादनिकांचो आंक उणो जायत वेता आनी तांचें काम वाडत आसा. फिरगोजेंत एकलोच पाद्री आसत जाल्यार मागीर ताकाच मरणाच्या घरांत वचूंक मीस पेटोवंक आनी निकेप जाल्यार वेचचें पडटा. तो थंय बेश्टोच वेता अशें न्हय, सगळे कडेन ताका मागण्याचें फुडारीपण चलोवचें पडटा. असल्या वेळार आमी एका पाद्रीची परिस्थिती समजूंक गरज. सोम्या जेजू, आमकां आजून पासून मोडना वेळार पाद्रीनूच सगळें केल्लें जाय. पाद्री उणें आसात तेन्ना लौकीक बावार्थ्यांनी मेल्ल्याच्या घरांत आनी निकेप जाग्यार मागणी करूंक वो मागण्याचें फुडारीपण चलोवंक जाता हें आमकां समजुशें कर. पूण पाद्री मोडनाच्या घरांत मागणें करपाक येता जाल्यार मागीर ताकाच मीस भेटोवंक जाय आनी आमच्या मेल्ल्या मागणें चड गरजेचें. म्हणटोच पाद्री मागणें करतोच इगोर्जेन मोटोरान वो गाडयेन परतता जाल्यार आमी ताका समजूंक आमकां आदार दी. एका पाद्रीक मरना आदीं आनी उपरांत आनीक जायतें काम आसता, हेंय विसरोंक आमकां दिवं नाका. ह्याच मोनान आमच्या यादनिकांक आमी समजूंक आनी मरणाची रीत नवे पद्दतीन फुडें व्हरूंक ताका सगळो सहकार आमी दिवचो कर. काकूट आमची कोर सोम्या. काकूत आमची कोर. तुझ्या सासरीक मोगा
सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं आमेन. प्रार्थुया. सोर पदवीदार देवा, ह्या प्राचीत काळार उर्बेन आमी दडवण करता तिचे वरवीं आमी नितळ निर्मळ जावं आनी अशें येवची आसा ते पासकांचे परबेक काळजाचे खरे भक्तीन आमी पावशी कोर. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजभट चलयता देवा सासणाच्या सासना. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेले वाचप. हो पळयात सोपणेकार येता ताचो प्राण काडुया. इस्रायलाक आपल्या हेरां सगल्या पुतां परस झुजेचो अदीक मोग आसलो, कित्याक तो ताचे जाणटे पिरायेर जल्मल्लो आनी ताणें ताका एक विविध रंगाचें आंगलें केल्लें. आपल्या सगल्या पुतांवन बापूय झुजेचो ओगळो मोग करतालो तें पळोवन दुसरे भाव ताका जोळटाले आनी ताका ते बरे भाशेन देखोसो करिनासले. सगळे भाव आपल्या बापायचो इंड चोरूंक सिकेन गेल्ले आसतना इस्रायलान झुजेक सांगलें, तुजे भाव सिकेन इंडाक घेवन गेल्यात. आयक, हांव तुका तांचे सोरशीं धाडटां. म्हणटोच झुजे आपल्या भावाचे सोदीक गेलो आनी ते ताका दोतान गांवांत मेळ्ळे. पयसतान ताणें ताका देखलो आनी तो तांचे सोरशी पावचे आदींच ताचो जीव काडूंक थारायलें. ताणें एकामेकाक म्हटलें, हो पळयात सोपणेकार येता, येयात ताचो प्राण काडुया आनी खंयच्याय एका कुणीत ताका उडोवन आमी मागीर सांगचें. एके निश्ठूर मोनजातीन ताका गिरासलो. तेन्ना तांची सपनां खंय पावतात तीं पळोवचें. पूण हें आयकोतोच रुबिनान तांच्या चोपक्यांतलो ताका वाटायलो. ताणें तांकां सांगलें, ताचो प्राण आमी काडचो न्हय. ताच्या चोपक्यांतलो ताका वाटोवन परत ताका आपल्या बापायच्या स्वाधीन करचे निमित्तान रुबिनान नव्यान तांकां समजायलें, ताचें रगत वारय नाकात. ह्या अरण्यांत एक खूण आसा, तातूंत ताका उडयात, पूण ताचेर तुमचे हात घालिनाकात. आपले भाव आसले थंय झुजे पावतोच ताचे विविध रंगाचें आंगलें ताणें काडलें आनी ताका धरून एके कोणीत उडयलो. ती कोण सुकलोली, उदक तातूंत नासलें. मागीर ते जेवणाक बसले. तेन्ना कांय इस्मायली लोक गालाट थावन येतालो तो ताणें पळयलो. गोम, कोरमोळ आनी रेशीन उंटांचेर घालून ते इजिप्ताक व्हरताले. जुदान आपल्या भावांक सांगलें, आमच्या भावाक जिवो मारून आमी तांच्या रोगतान भिजून आमकां कितें मेळटलें? अदीक बरें आमी त्या इस्माइलीतांक विकुया, पूण कांय वायट ताका आमी करचें न्हय. कितलोय जाल्यार तो आमच्या रोगता मासाचो भाव. आनी तांचे भाव कबूल जाले. उपरांत कांय मादियानी वेपारी थंयसरल्यान वेताले. ताणें ताका ते खणींतलो वयर काडलो आनी इस्माइलीतांक रुपयाच्या 20 नाण्यांक विकलो आनी आणे झुजेक इजिप्ताक व्हेलो. देवाचें उतर हे देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्परान केल्ल्या अचोऱ्या विस्मिताचो म्हाका अवडास आसा. परतून म्हणुया, सर्वेस्परान केल्ल्या अचोऱ्या विस्मिताचो म्हाका उगडास आसा. ताणें देसान दुखोळ पडूंक दिलो, तांचे उदर पसोन काडून उडयले, तांचे फुडें एकामेकाक धाडलो. गुलाम कसो विकून दिल्लो झुजे तो. सबब सर्वेस्परान केल्ल्या अचोऱ्या विस्मिताचो म्हाका उगडास आसा. ताचे पांय सांखळ्यांनी बांदलोले, ताचेर
ताचे मानेचेर लोखणाचें चूब बसयल्लें. शेकी ताणें पारखून सांगलोलें तेंच घडून आयलें. सुर्वेस्पराच्या उतरान ताचें उतर खरें केलें. सबब सुर्वेस्परान केल्ल्या विस्मिताचो म्हाका उडगास आसा. तेन्ना राजान ताका बोनकोणींतलो काडून लायलो. राष्ट्राच्या पांच्यान ताका सुटका दिली. आपल्या घरांत ताका कारबारी नेमलो आनी आस्तीचेर ताका अधिकार दिलो. सबब सुर्वेस्परान केल्ल्या अचोर्या विस्मिताचो म्हाका उडगास आसा. सगळीं उबी रावया. देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. ताचेर विस्वास ठेवतात तांकां सासणाचें जिवीत मेळटा. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सव्या. जेजून पुरोम याज्ञिकांक आनी परजेच्या वडिलांक एक वपार सांगली. कोण एक भाटकार आसलो आनी ताणें एक दाकांचो मळो लायलो आनी ताचे भोंवतणी आडो घालो. तातूंत गाण्यांक एक कोळंबी कांतयली आनी पारो करूंक एक गोफूर बांदलो. मागीर तो मळो ताणें कुलवाड्यांक कुंबळ्याक दिलो आनी आपूण पयशिल्ल्या गांवांत गेलो. फोड पिकचो वेळ लागीं पावतोच आपलें कुंबळें घेवच्याक ताणें त्या कुलवाड्याशी आपल्या चाकरांक धाडले. पूण कुलवाड्यांनी तांच्या चाकरांक धरून एकल्याक मार घालो, दुसऱ्याक जिवेशी मारलो आनी तिसऱ्याक फातरायलो. आनीक एक पावट ताणें दुसऱ्या चाकरांक धाडले, पयल्याहून अदीक, आनी तांणी तांकांय तशेंच केलें. म्हज्या पुताक भिडेतले अशें म्हणून शेकी ताणें आपल्या पुताक तांचेशी धाडलो. पूण कुडवाड्यांनी पुताक पळयोवन आपणा भितर म्हणलें, हो ताचो दायजी, येयात हाका जिवेशी मारुया आनी ताचें दायज आमचें जातलें. आनी तांणी ताका धरून मळ्या भायर व्हेलो आनी जिवेशी मारलो. आतां मळ्याचो धनी येतोच त्या कुलवाड्यांक कितें करतलो? तांणी जाप दिली, त्या नोश्ट्यांचो व्हड भस्म करतलो आनी दुसऱ्या कुलवाड्यांक आपणाक त्या त्या काळार फोड दितात तसल्यांक आपलो मळो कुंबळ्याक दितलो. जेजून तांकां म्हणलें, जो फातोर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोणशा संदीचो फातोर. हें सर्वेस्परानूच घडून हाडलां तें पळयोवन आमी थोटाक जाल्या. अशें तुमी केन्नाच पवित्र पुस्तकार वाचूंक ना. म्हणटच देवाचें राज तुमचे कडलें काडून घेतले आनी पुर्ती फळां करतात तसल्या लोकांक दितले. ताच्यो वपारी आयकल्या उपरांत मुखेल याज्ञीक आनी फारिजीव आपणाच विशीं तो उलयता म्हूण समजले आनी ताका ते धरतले आसले. पूण लोकांक भियेले, कित्याक प्रवादी म्हूण लोक ताका मानतालो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वागानी तुका क्रिस्ता. ओ पळे स्वप्नेकार येता, ताचो प्राण काडुया. ओ ताचो दायजी, येयात ताका जिवेशी मारुया आनी ताचें दायज आमचें जातलें. हाच्या पयल्या वाचपान आनी दुसऱ्या वाचपान ह्यो दोन वळी खेरीत आमी आयकल्यात. हो पळे स्वप्नेकार येता, हो पळे ताचो दायजी. आनी दोगांयकूय फर्मण तेंच, ताचो प्राण काडुया, तांचो जीव काडुया, ताका जिवेशी मारुया. भाव भयणीनो, आयच्या काळार आमी जंय आसा तेन्ना हे स्वप्नेकार खंय आसात, हे दायजी खंय आसात. जी परिस्थिती आयज आमची आसा, आमच्या गोंयांत जें कितें घडटा तातूंत आमी पळयल्यार दोन भाशेचे मनीस पळोवंक जातात. असले दायजी ते सगळे आमी, जांची जमीन आसा, जांची घरां आसात, जांकां हें राज्य दिल्लें आसा, आमी दायजी. दुसरे वाटेन आसात स्वप्नेकार. कोण ते स्वप्नेकार? हे ते स्वप्नेकार जे कोण
गोंय सांबाळपाक आयज वावुरतात. तांच्या मनान एक प्लॅन आसा, गोंयचें निसंटोन जायना जावपाक आनी ह्या आमच्या दायजाची वाट लागना जावपाक. फुडली आमची पिळगा येवपाची आसा, तांचे पासत हें आमचें दायज सांबाळूंक सोपनेपी थोडे जाण आसात. तांकां घडये आयज आमी एक्टिविस्ट म्हणटा, एनवायरमेंटलिस्ट म्हणटा, वो जायते जाण आमच्या गोंयान जे उठलेले आसात गोंय सांबाळपाक, तांकां आमी म्हणूंक जातात सोपनेकार. जें कितें पवित्र पुस्तकान आयज म्हणलां तें खरें जायना काय. हो पळय सोपनेकार येता, ताका जिवेशी मारुया, असलें जाता. आनी जायते फावटी जे कोण मुखार सरलेले आसात तांकां आमी म्हणूंक पावता, मातशें कॅर घे, मातसो सांबाळ, ते मनीस बरे न्हू, ते राग काडीत. म्हाकाय जायतीं जाणां म्हणटात, फादर मातसो सांबाळ, फादर बिजमाकाचो उगडास आसा न्हू तुका, फादर बिजमाकाक मारून उडयलो. तुकाय ते कितेंय करीत, आमकां नाका तुका कितें जाल्लें. हो पळय सोपनेकार येता, त्या सोपनेकाराक जिवेशी मारुया. दायजी आसात थंयसरूय तेंच जाता काय. आयज दायजी आसात. आतां ह्या दिसांनी आमच्या चिकाली पंचायताचो हो आयलंड जो आसा, सान जासिंत आयलंड, ताचे विशीं जायती चर्चा जाल्या, जायतो बोवाळ जाला आख्या संवसाराक की हें दायज तांच्या हातांतलें काडून वचपाचें आसा. न्हयच फकत हो सान जासिंत आयलंड, पूण आमचे गोंयचे असले न्हंयचे दोगेर ज्यो 6 न्हंयो आसात, तांचे देगेर जे गांव आसात, जे जागे आसात, ते MPT जो पोर्ट ट्रस्ट आसा, तांकां आतां एक्स्ट्रा पावर मेळपाचो आसा, वो मेळ्ळा. जो नवो कायदो भायर सरला तातूंत हें सगळें दायज आमचें तें आपलें करपाचें आसात, प्रायवेट करपाचें आसात, आमकांच आमच्या दायजांतले भायर उडोवपाचें आसात. जशें आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकलां, चल ताका धरया, आनी तांणी ताका मळ्या भायर व्हेलो आनी ताचो जीव काडलो. आनी हें दायज आमचें अशें तें समजलें. हेंच आमचें सगळें घडटा काय, आनी हेंच आमचें सगळें घडटलें काय, आनी असल्या वेळार आमी कितें करपाचें काय, हो प्रश्न आयज आमच्या मदल्या जायत्या जाणांक पडला. सोपनेकारांकूय पडला आनी दायजी आसात तांकांय पडला. तशेंच जे कोण असल्यो मांडण्यो काडटात, जांकां आयज कुलवाडी म्हणल्यात ह्या शुभ वर्तमानान, तसले आसात. म्हणजे जांच्या हातान हें आमचें राज दिल्लें आसा, जांच्या हातान पदवी दिल्ली आसा, जे आपल्यो मांडण्यो काडटात तांकां नाच करुया, हें सगळें आमचें करुया, तेंच करपाचे प्रयत्न चल्लेले आसात. आनी ह्या कुलवाड्या मदीं आयज आमचे आमदार मंत्री आसात, आयज आमचो चीफ मिनिस्टर आसा, आयज जे एनवायरमेंट मिनिस्टर आसात आमच्या राज्याचे आनी आमच्या देशाचे, ते आसात. जे उद्योगपती आसात, कॅपिटलिस्ट आसात, ते आसात. हें सगळें आमचें करून घेवया. सोपनेकारांक ना करुया, दायजी आसात ते ना करुया, आनी हें सगळें आमचें करुया. हेय सपनां सपनेतात. जाल्यार हांचें कितें जातलें जेजून प्रश्न विचारलो, तेन्ना लोकांन हो जबाब दिलो, तो आतां मळ्याचो धनी कितें करतलो, त्या नश्ट्यांचो व्हड भस्म करतलो आनी दुसऱ्या कुलवाड्यांक आपणाक त्या त्या काळार फळ दिता तसल्यांक आपलो मळो कुंबळ्याक दितलो. हेंय जावपाचें ना काय. घडये आतां एलिसांवां येतात तेन्ना असलें जावपाचें आसा काय. भाव भयणीनो, आयज जें कितें घडटा तें पळोवन हें देवाचें उतर आयज आमकां नियाळ करूंक आपयता. खंयचे वाटेन आमी रावचें, भिरांत घेवन भिवनूच रावचें, काय आमचें दायज आमी मेळोवन घेवचें. आमचीं सपनां जीं आसात आमच्या गांवां पासत, आमच्या राज्या पासत, आमच्या देशा पासत, आमचे फुडले पिळगे पासत, हीं सपनां आमी साकार करचीं, काय भिवून ती कुशीन दवरून खंय कोणशाक लिपोवन रावचें, हो आयज प्रश्न आमकां जण एकल्याक आसा. जाल्यार आयज ही कृपा आमकां मागुया हे मिसाचे भेटेन. आनीक ही कुर्साची वाट आयज आमी चल्ल्या, सेवाधर्म आमी चलोवंक आमकां हें दायज दिल्लें आसा, तेच भाशेन आमचें जिवीत चलोवंक आमकां हें दायज दिल्लें आसा. तर हें दायज आमी बरे भाशेन मानून घेवंक, तें समजूंक आनी जबाबदारी सांबाळूंक हे भेटेन आमकां जण एकल्याक कृपा मागुया.
म्हज्या भाव भयणींनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आमच्या सर्वेच्या देवाक सर्वेस्पोर्त मानून घेवं. कोनवाळ्या बापा, हो संस्कार समारंभूंक आमकां फावो ते परी तयार कर आनी मोगान जिवंक ताचे वरवीं आमकां आदार मेळूं. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात तायण वारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदारान सासणाच्या देवा, सर्व काळयेन सर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. त्याग उपास करून तुका दिन वाचूंक तूं आमकां फरमायताय. ताचे वरवीं आमचे पातकी सैम आमी दोमावन दवरतले अशें आमचे मस्तीचेर आमी जैत व्हरतले. तुज्या काळजाचें उदारपण आमच्या दोळ्या मुखार दवरून आमी काळजान उदार जातले आनी आमकांच उणें करून गरजेवंतांक आदार दिवंक पावतले. हे परी आमचे सोडवणेचे परबेक तूं आमकां तयार करताय देखून सगळ्या तुज्या दुतां भोगतां सांगा ती आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार बोल्ल्या तुज्या वैभवान उंचरीन तुका सोय सोय. सर्वेस्पराची नांवी येता ताका सोय. उंचरीन तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोंसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गुटपर गोठुया. तुझ्या कुसानी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवो सुदरून मेल्यान त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे बेटेक आयज आजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती तुज्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदता, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवीदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. आमी दायजी, आमी सपनेकार, आमकां जण एकल्याक जबाबदारी आसा.
त्याच बरोबर आमचे मदें कुलवाडी आसात आनी तांकांय जबाबदारी आसा. ही आमची सगळी जबाबदारी आमी समजून घेवंक आनी ती बरे भाशेन जिवंक आमकां करपा मागुया. सगळीं बराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचेच कल्यांक बक्षिता तशें आमचीं पातकां बगोस आनी आमकां ताळें पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयत आय सासनाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें भितरचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुम्या खातीर मागणे. मोगाला जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्याक घेवन आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारान घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदीच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. That's all my
देवान आमचो मोग केलो आनी आमच्या पातकांचो नाश करूंक बोली कसो आपल्या पुताक ताणें धाडलो. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, सासणाचे सोडवणेची सुफोड खुणा करून आमकां तुवें हें पवित्र जेवण दिलें. तातूंत आमी दिनवाशी काळजान वांटो घेतला. ह्या जेवणाच्या बोळान ती सोडवण काळजान तावन आसूंक आनी ती जोडूंक आमकां शाबितायेन पावय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात. जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. Che nas vi sorzola